सोमारा राती 8 वरांचेर ही घडणूक घडली। एका व्यक्ती विजेचो धक्को बसले उपरांत वेपाऱ्यांनी वीज कर्मचाऱ्यांक आपयले। तपासणी केले उपरांत रस्त्याच्या मदल्या भागात भुंयगत लायटीचो केबल तुटिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। बाजारात उण्या दर्जाचे भुंयगत लायटीचे केबल्स घातल्यात म्हूण ह्यान पयलीं वेपाऱ्यांनी आवाज उठयल्लो। कांय दिसा पयलीं बाजारात विजेचो धक्को बसून एका बैलाक मरण आयिल्ले, जाल्यार एका विक्रेत्याक करंट लागपाची घडणूक घडिल्ली। परतून तशीच घडणूक घडिल्ल्यान बाजारात भयाचे वातावरण पातळ्ळां। सध्या चवथ तोंडार आयिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक बाजारात येतले, तेन्ना वीज खात्यान हातून लक्ष घालून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या। हांगा एक अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम केलां पळय, भितरलो एक केबल तांचो वयर आसा आनी तो डॅमेज जाला आनी त्या खातीर ते लिकेज रस्त्याक मारता। हे खूब डेंजरस आसा। आतां हांगा पळय हांगा रावला त्या गणपतीच्या माटवान, हांगा माटवाचें काम चालू आसा। हांगा लोकांचे सगळे हो माटव समजा ती लिकेज समजा माटवाक लागली जाल्यार फूल माटवाक शॉक येतलो। इतके डेंजरस पळय ते कामगार काम करता पळय त्यांच्या खातीर डेंजर। म्हणजे लोक बाजारात घेतात, जाणटी आसता, भुरगीं आसता, कोणी असो सहज हात लायता माटवाक टच केली जाल्यार फूल माटवाक शॉक येवं शकता। आतां हेजे फुडें आतां रोखडीच चवथ येता, हो फूल माटव गजबजलेलो आसता, सगळे हांगा लोक गर्दी आसता। हे खूब डेंजरस आसा। तेंच्यांनी हांव रिक्वेस्ट करता, आमी हे जाले बरोबर आमकां कळ्ळें पळय तेन्ना आमी त्या इंजिनियर हे आसा पळय कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका कॉल केलो आनी अशें आतां तो म्हणटा कितें तरी हांगा स्ट्रीट लायटीचो केबल आसा तो वयर आसूं शकता, बाकीचे केबल म्हणटा आमी तो पोंदा घातला। पूण हे अशें तेंचे निश्काळजीपणान समजा केबल घातला आनी समजा तो एक्सपोज जाता जाल्यार खूब डेंजरस। हे म्हाका दिसता कितें म्हाका दिसता अंडरग्राउंड केला काय वरसून केला ते कांय कळना। हेचेर एक्चुली कोणी कॉन्टॅक्ट घातला पळय तेणी बरो लक्ष घालूंक जाय। ही जर चवथ आसलेली आनी हांगा उदीक जर भरलेलें म्हाका 100 वर्षी म्हाका नुस्तें कशें मरतात जिलेटीन घायना फुडें आनी कितें तशें टायम जावं शकतलें अशें म्हाका दिसता। पण अशें जावचें न्हू, कित्याक चवथ लागीं पावल्ली आसा तेन्ना हेचोच विचार करचो। जैन मातयेच्या कोणाक पडटा पळय तेका तेणी बेगीन हें काम करून घेवचें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।